28 एप्रिलाक ताळगाव पंचायतीची वेंचणूक. ह्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग राखीवता बेरेस्तारा जाहीर केला. तालिगांव पंचायतीचे इलेक्शन 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा जातले आनी ह्या इलेक्शना खातीर वॉर्ड रिजर्वेशन्स आमच्या फुड्यान येयल्लेली आसा. आमच्या हातीन ती म्हायती येयल्ली आसा आनी ते वॉर्ड रिजर्वेशन अशें आसा. पयला वॉर्ड ओबीसी खातीर रिजर्व आसा, दुसऱ्या वॉर्ड जनरल खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 3 आनी 4 हो बायलां खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 5 एसटी खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 6 परत एकदा बायलां खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 7 आनी 8 हो जनरल वॉर्ड डिक्लेअर केला, वॉर्ड क्रमांक 9 परत एकदा बायलां खातीर रिजर्व आसा आनी वॉर्ड क्रमांक 10 आनी 11 हो जनरल लोकां खातीर राखीव केल्लो आसा. ही 11 वॉर्डांची पंचायत जावन आसा आनी हे 11 वॉर्डांचे रिजर्वेशन आसले. ह्या ताळगांव पंचायतींतसून टोटल वोटर जे आसात ते 19,346 वोटर्स आसात. भितूंतले 9,206 दादले जाल्यार 10,143 बायलां मनशां आसा. तालिगांव पंचायतीन बायलांची वोटींग जी आसा ती चड हांगासर दिश्टी पडटा. तशेंच हे जे वोटींग जातले ते वोटींग बॅलट पेपरान जातले. EVM मशीन यूज केले वयचे ना. ह्या इलेक्शनाक बॅलट पेपर आसतले. बॅलट पेपरार वोटींग जातले आनी पोल टायमींग जो आसा 28 एप्रिलाक जो पोल टायमींग आसा तो सकाळी 8 ते सांजचे 5 ह्या वरांचेर आसा. तशेंच जे एक्सपेंडिचर आसता, प्रत्येक कॅन्डिडेटाक जे एक्सपेंडिचर लिमीट आसता ते लिमीट जावन आसा 40,000. जे कॅन्डिडेट ह्या 11 वॉर्डान उबे रावतले त्या प्रत्येक कॅन्डिडेटाचे एक्सपेंडिचर लिमीट 40,000 जावन आसा.